आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोध केस्त कष्टांनी मन्ना खातीर. आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोध केस्त कष्टांनी मन्ना खातीर. आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोध केस्त कष्टांनी मन्ना खातीर. आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोध केस्त कष्टांनी मन्ना खातीर. आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोध केस्त कष्टांनी मन्ना खातीर. आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोध केस्त कष्टांनी मन्ना खातीर. आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोध केस्त कष्टांनी मन्ना खातीर. आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोध केस्त कष्टांनी मन्ना खातीर. आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोध केस्त कष्टांनी मन्ना खातीर. आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. सासणांच्या बापा, हांव तुका भेटयतां तुज्या मोगाल पुताची, आमच्या सुम्या आनी सोडवणारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणां खातीर, जेजूच्या दुखेश्ट कोश्टां खातीर, आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या दुखेश्ट कोश्टां खातीर, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या दुखेश्ट कोश्टां खातीर, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या दुखेश्ट कोश्टां खातीर, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या दुखेश्ट कोश्टां खातीर, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या दुखेश्ट कोश्टां खातीर, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या दुखेश्ट कोश्टां खातीर, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या दुखेश्ट कोश्टां खातीर, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या दुखेश्ट कोश्टां खातीर, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या दुखेश्ट कोश्टां खातीर, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. पवित्र देवा, पवित्र सोर पदवेदारा, पवित्र मॉर्नावीन आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. पवित्र देवा, पवित्र सोर पदवेदारा, पवित्र मॉर्नावीन आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. पवित्र देवा, पवित्र सोर पदवेदारा, पवित्र मॉर्नावीन आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजू तूं मेलोय पूण मनशां खातीर जिविताच्यो जोरी व्हांवली आनी आख्ख्या संवसाराक काकुतीचो सागोर उक्तो जालो. जिविताचे जोरी ओगोनीत देव काकुती आख्ख्या संवसाराक काकुतीन बुडय आनी तोच आमचेर रोखय. ओ रोगता आनी उदका तुमी काकुतीची जोर कोशींक जेजूच्या काळजांतली व्हांवली, हांव तुमचेर पातयेतां. ओ रोगता आनी उदका तुमी काकुतीची जोर कोशींक जेजूच्या काळजांतली व्हांवली, हांव तुमचेर पातयेतां. ओ रोगता आनी उदका तुमी काकुतीची जोर कोशींक जेजूच्या काळजांतली व्हांवली, हांव तुमचेर पातयेतां. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपतो त्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तान्नेन फुडें दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा, उस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. मागीर ती मरे देवाची माय आमच्या पप्प्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. केरीत भाशेन एक आमचे बापा नमान मरे आमी सगलीं बाराबर म्हणून ह्या संवसाराच्या शांती पासत. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा, उस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. बागेन ती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सदां काल आमेन.
तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार ह्या आयचे मिसाचे भेटेन ह्या आयचे मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या अजीत आनी तेरेजा पॉल हांच्या ओतम्या पासत तशेंच हेर सगळीं आमची मागणी देवा मुखार दवरुया किरीत भाशेन आयच्या दिसा मागुया आमची ज्युडिशरी म्हणजे आमचे कोर्ट्स जे आसात तांचे पासत जजीस आसात आदवोगाद आसात तांचे पासत आमचे गोंयचे बाबतीन जायत्यो केसीस घातलेल्यो आसात भोव करून जे आमचे गोंयची सृश्टी पिड्ड्यार करतात ताचेर आड जाल्यार हे जे कोण केसीस घातलेले आसात आमचे NGOs आसात एक्टिविस्ट आसात एडवोकेट्स आसात तांचेर सगल्यांचेर तांच्या गोरब्यांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण ह्या आयचे भेटेंत मागुया तशेंच आमच्या सरकारा पासत मागुया फावो तितली जाणवाय देवाची तांणी मानून घेवंक आनी जे मनशाळें पिशेपण आसा तें पयस करूंक आमच्या सरकारा पासत खिरीत भाशेन मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं रिचा भाव भयणीनो जेजूचे कोश्ट आमकां जायतें उगडापें करता ज्यो वस्तू आमकां समजनात त्यो कोश्टांतल्यान समजतात ज्यो आमकां वस्तू मानून घेवंक अवघड लागतात त्यो जायते फावटी मरणांतल्यान आमी मानून घेता आमकां हे भेटेन कृपा मागुया खेरीत भाशेन आमी आमचे दोळे उगडूंक आनी सगल्यो वस्तू बो करून आमच्यो आत्मीक जे कितें रियालिटी आसा ती समजून घेवंक आमकां जण एकल्याक कृपा मागुया जायते फावटी आमी आत्मीक कुड्डेपणान रावल्या पळोवन पळोवन आमी पळय नासलेल्या भाशेन केलां आनी आयकून आयकून समजनासलेल्या भाशेन केलां असल्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया हांव पातकी सुरपुद्विधार देवा आनी तुमकां भावपण दिवं म्हजो गुन्हे हांव चारून सांगता मनान चिंतून कणान चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणी दिवं तुजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया सुरपदविदार सासणाच्या देवा जेजूच्या कोश्टा मरणाचो समारोप फावो त्या मनान करून तुजें बोगसणें आमी जोडूंक पावूं आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचो जुआनो मोजें आयकून घेयात पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीत दियात हांव जल्मोचे आदीं सोर्वेस्परान म्हाका आपयलो म्हज्या आवयच्या कुसव्यांसून ताणें म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो तोरसादी सारकें ताणें म्हजें तोंड केलें आनी आपल्या हाताचे सावळेक म्हाका लिपयलो ताणें म्हाका पाजलोल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोटांत लिपोवन दवरलो ताणें म्हाका म्हणलें तूं म्हजो चाकर तूं म्हाका वडवीक हाडटलोय पूण हांव अशें चिंत्तालो हांव निर्फळी वावुरलो बेश्टोच हांव सगलो म्हजो जीव जोरयलो तरी आसतना सोर्वेस्पोर म्हाका म्हजो होक सांबाळटलो आनी देवाच्या हातांत आसलें म्हजें इनाम सोर्वेस्पोराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो म्हजें बोळ म्हणल्यार म्हजो देवूच हांवें ताची सेवा करूंक जॅकोबाक ताचे पांयाशी परतून हाडूंक इस्रायल पोरजेक नव्यान ताका एकठांय करूंक म्हज्या आवयच्या कुसव्यान
सोर्बेस्पोरान म्हाका आकारलो. तर होच सोर्बेस्पोर म्हाका आतां म्हणटा, तुवें म्हजी सेवा केल्यार पुरो ना. जेकोबाचे कुळार नव्यान उपसोल्यार पुरो ना. इस्रायलाच्या उल्याक लोक परतून हाडल्यार पावना. पूण प्रितुमेच्या शिमापुर्यान म्हजी सोडवण पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो. देवाचे उतोरे. देवाचे गोड उपकार. जाबाब. म्हजे ओठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. परतून म्हणुया, म्हजे ओठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. तुका शेरोना येता सोर्बेस्पोरा, म्हाका कदीच फोटोवंक दिवं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडय. म्हाका निवार, म्हाका चीत दिवं नाय. म्हजें तारण कर. जाबाब. म्हजे ओठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. सोर्बेस्पोर म्हजें कोडोप जा. म्हाका आसरो दी. म्हजो किलो जा. म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें कोडोप, म्हजो किल्लो. देवा म्हज्या नुस्त्यांतल्या हातांतलो म्हाका निवार. जाबाब. म्हजे ओठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. दोनया तूं एकलोच म्हजो बोरवासो. म्हजे तरणे पिरायेर तावन तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मांत तावन तुजेरूच पातयेवन आयला. आवयच्या कुसव्यांसून तूं म्हाका राखताय. जाबाब. म्हजे ओठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. म्हजे ओठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. दिसभर हांवें केल्ली सोडवण गाजयतली. देवा म्हज्या तरणे पिरायेर तावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. आजून पर्यंत तुज्या ओचोऱ्याची हांव वंदन करीत आयला. जाबाब. म्हजे ओठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. उद्गार. नोमान आमच्या राया, तूं बापाक कालतो जालोय. शांत मेंढऱ्यांक मारून वावरता तसो तुका कुर्सार मरूंक वेलोय. सुर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. जुवांवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तुका आसूं. जेवणाक बसतले आसतना जेजू कोंती बरीत जालो आनी हाची गोवाय दिवन ताणें म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगतां, तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात घेतलो. तो कोणाची खबर करतालो काय म्हूण दुबावून शीस एकामेकाक पळोवंक लागली. ताच्या शिसां मदलो एकलो जेजू मोग करीतो जेजूच्या ओड्ड्याक तेंकून आसलो. देखून सिमांव पेद्रून ताका खुणा करून म्हणलें, तो कोणाची खबर करता. ताणें आपली तकली जेजूच्या ओड्ड्यार बागोवन ताका म्हणलें, सायबा, कोण तो? जेजून परतीपाळ केलो, जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दितलो तोच तो. आनी उंड्याचो कुडको बुडोवन ताणें जुदासाक, सिमांव इस्कारोत्याच्या पुताक दिलो. उंड्याचो कुडको घेतल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. जेजून ताका म्हणलें, तूं करूंक वेताय तें बेगीनच कर. कित्या पासत ताणें अशें ताका म्हणलें हें जेवणाक बसतल्या दुसऱ्या कोणाकूच समजूंक ना. जुदासा लागीं पोंगटेची गांठ आसली देखून परबेक आमकां गरजेचें तें घे वो गरिबांक कितेंय घाल अशें जेजू ताका म्हणटा म्हूण कांय जाणांक दिसलें. म्हणटूच उंड्याचो कुडको घेतल्या उपरांत तो रोखडोच भायर सरून गेलो. रात जाल्ली. तो भायर वेतोच जेजून म्हणलें, आतां मनशाच्या पुताक महिमा मेळ्ळी आनी ताचे सवें देवाक महिमा मेळ्ळी. देवाक ताचे सवें महिमा मेळ्ळी जाल्यार देवूय ताका आपणा सवें महिमा दितलो आनी रोखडोच ताका महिमेवन करतलो. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो,
आनीक थोडोच वेळ तुमचे सांगाती आसा, तुमी म्हाका सोदतल्यात, पूण जशें हांवें जुदेवांक सांगलां, जंय हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जायना. तिमांव पेद्रून ताका म्हणलें, सायबा, तूं खंय वेताय? जेजून परतीपाड केलो, हांव वेतां थंय तूं आतां येवंक शकनाय, पूण मागीर येतलोय. पेद्रून ताका विचारलें, सायबा, कित्याक हांव तुजे फाटल्यान आतां येवंक शकना? तुजे पासत हांव म्हजो जीव दिवंक तयार. जेजून जबाब दिलो, होय, म्हजे पासत तूं जीव दिवंक तयार आसाय? हांव तुका सोत सांगतां, कोम्यान 7 घालचे आदीं 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें म्हाकानी तुका क्रिस्त. तुज्या भाव भयणीनो, सुरवातेक म्हणलां तशें जायत्यो वस्तू आमकां उपरांत कळटात. थोड्यो मरना उपरांत कळटात, थोड्यो कश्ट येयल्या उपरांत कळटात. आयच्या देवाच्या उतरांत आमी कितें भाशेन आयकता, बो करून शुभ वर्तमानांत असलो घुसपागोंदोळ आपोस्तलांच्या मनान आसलो. थोड्यो वस्तू तांकां समजूंक नासल्यो, जरूय जेजून तांकां जायत्यो वस्तू सांगलेल्यो आपल्या जिवितांत. इस्कुटावून सांगलेल्यो थोड्यो, आनी थोड्यो वपारींनी सांगलेल्यो. थोड्यो उतरां उलय नासतना म्हणजे आपलो वावर जो करता त्या वावरांतल्यान सांगलेल्यो. आनी हें सगळें जेजू करता आसतना पवित्र पुस्तकांत जीं बाकितां केल्लीं आसात आपणा विशीं, तीं ताणें जायते फावटी सांगल्यात. पूण हें सगळें ह्या शिसांक, ह्या आपोस्तलांक समजूं नासलें. आनी ह्यो वस्तू ज्यो जेजून सांगलेल्यो जावं आपणा विशीं वा शिसा विशीं, त्यो तांकां उपरांत समजूंक लागतल्यो. बो करून जेजू मेल्या उपरांत आनी त्या उपरांत मरण पुनर्जीवण जाल्या उपरांत. निमाण्या जेवणार जुदास इस्करियोता विशीं जीं उतरां उलयल्लीं तीं तांकां समजूंक ना. जेजू आपणाची दूख तांकां परगट करतालो ह्या निमाण्या जेवणार, ती तांकां सारकी समजूंक ना. जरूय जेजून म्हणलेलें, तुमचे मुदलो एकलो म्हजो घात घेतलो. एकामेकाक बोटां दाखोवन वा एकामेकाचेर दुबाव घालून ते पळयताले. थंय आमकां मेळटा एके वाटेन जुआंव, दुसरे वाटेन आमकां मेळटा जुदास, आनी तिसरे सुवातेर आमकां मेळटा पेद्रू. तशेंच दुसरे आपोस्तल आसात. आमी जेन्ना जेजूची फाटलावदारां, आमच्यान तांचे कोणाय भाशेन जावंक जाता. जुआंव जेजूच्या ओड्ड्याक तेंकून आसलो, सगळ्यांत चड मोगाचो शीस जुआंव. आमकां जोण एकल्याक हे मोगाचें शीस जावंक आमंत्रण आसा. जरी तर मोगाचो शीस जातलो जाल्यार जेजू लागीं सरळपणी उलोवंक जावंक जाय. 12तल्या ह्या 11 आसात तांचे लागीं कोणा लागीं जेजूक विचारूंक जावंक ना, कोण तो सायबा. उपरांत ते मागीर विचारतले, पूण पयलो जुआंव विचारता, सायबा कोण तो? कित्याक जेजूक तो तेंकून आहा. बापा सारको ताचो संबंद, जे भाशेन हांव आनी बाप एक. जेजू म्हणटा, जुआंवाक केरीत भाशेन हें भाग जेजून फावो केल्लें आनी ताणें तें मानून घेतलें. जेजूक चिटकून रावलो. जेजू खुर्सार मरता आसतना पासून जुआंव त्या खुर्साच्या मुडी रावलो. दुसरे वाटेन आसा जुदास. जाणें ताच्या जेवणान वांटो घेतलो. उंडो बुडोवन जेजून जुदासाक दिलो तेन्ना ताचे भितर जेजू भितर सरूंक जाय आसलो. उंडो बुडोवन दिवप म्हणल्यार ह्या कुमन्यावांक ताका वांटो मेळटा. जशी आमी आयज कुमन्यावान वांटो घेतल्या आनी कुमन्याव घेतल्या उपरांत आमचे भितर जेजू रिगता. पूण शुभ वर्तमान आमकां सांगता, हो उंडो घेतल्या उपरांत बुडोवन दिल्लो जेजून, तो घेतल्या उपरांत जुदासा भितर सैतान रिगलो. अशें जावंकूच शकना. पूण आमी पळयता सैतानूय पवित्र मिसाचे भेटेन पासून भितर सरूंक शकता. बो करून जेन्ना तुजें मन सारकें ना, फावो नासतना तूं कुमन्याव घेताय, तेन्ना जेजू न्हय पूण सैतान भितर सरता. सैतान रीग घेवंक रावता. जुदासा भितर तो सरलो आनी मागीर जुदास भायर सरलो. तूं करूंक वेताय तें बेगीनच कर.
म्हणजे तूं म्हाका आतां लावून दिवपाचो आसाय, बेगीनच कर. तिसरे सुवातेर पेद्रू आसा, जो जायतीं उतरां उलयतालो आनी ताणें हीं उतरां उलयलीं. जेजू जेन्ना म्हणटा आपूण वेता आनी तुमचे मदीं आनीक आसचो ना. जेजू, हांव तुजे पासत म्हजो जीव पासून दिवपाक तयार आसा, जाल्यार तूं वेता थंयसर म्हज्यान कित्याक येवपाक जायना. पेद्रून आपणाचें सगळें सोडलेलें. जेन्ना पेद्रूक आपयल्लो तेन्ना आपलो नुस्त्याचो धंदो तो सोडून आयिल्लो, आपलें घर सोडून आयिल्लो, आपली पतीन सोडून आयिल्लो. जेजू फाटल्यान इतलो आयला आसतना आनी आतां जेजू म्हणटा तुमी म्हजे फाटल्यान आतां येवंक शकना. ह्या पासत पेद्रूक घडये इल्लीशी दूख जाली आनी ताणें आपणाच्या मनान आसलें तें सांगलें, तुजे पासत हांव जीव पासून दिवंक तयार आसा. जेजू मानून घेता हें पेद्रून जें कितें म्हणलें तें. आनी पेद्रू खरेपणूच जेजू पासत जीव दितलो, मारतीर मरतलो. पूण त्या पयलीं एक मनीस कसो अशक्तायेक सांपडटलो. जेजू पयलींच सांगून दिता, कोम्यान साद घालचे आदीं तूं म्हाका 3 फावटी नाकारतलोय. पूण जेजू ही ताची अशक्ताय मानून घेता. जुदास आपली अशक्ताय मानून घेवंक चुकलो आनी सांडलो. पेद्रू आपली अशक्ताय मानून घेवन जेजू पासत मेलो. जाल्यार जुआंव आपणें जो अणभव घेतलेलो तो सगल्यांक दिवंक पावलो. तर आमकां हे भेटेंत आयज कृपा मागुया. पवित्र सातोळ्यान आमी आसतना जेजूचो अणभव आमी देवाच्या उतरांतल्यान खेरीतपणी घेवंक, आमची सगळीं पातकां आमी उमठावन काडूंक आनी ती त्याचें बोगसणें घेवंक आनी नव्या जिविताक आमी पुनर्जीवनपणान वेंग मारूंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र विचार देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन. दयाळ बापा, तुज्या कुटुंबाच्या बलिदानाचेर तुजी काकलुतीची दिश्ट घाल. कोश्ट सोसून आमचे खातीर मेल्ल्या जेजू कडेन गुटा रुपान आमी आतां एकवटाव. हो एकवट दिसान दीस वाडोवन आमच्या पुनर्जीवनपणाच्या दिसाक सोपूर्ण जावं म्हूण मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, स्वर पदवीदारान सासनांच्या देवा, सर्व काळयान सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताच्या जिवीत दितल्या मरणाचे आनी वैभवी पुनर्जीवनपणाचे भोव पवित्र दीस लागीं पावले. सैतानाच्या गोरवाचेर ताणें जैत वेलें
आनी आमचें तारण ताणें केलें. ही वर्तीं घोडितां सोडवणेची आमी भोक्तीन समोरमतांव ह्या दिसांनी देखून जेजू वरवीं देवदूतांचो दोलभार संतोशान बरोवन तुजे मुखार निरंतरी तुका वाखाणटा स्वर्गार. तांचे वाखाणणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. तूं सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सोय, सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपर गोठुया. तुझ्या कुर्साने पुनर्जीवन पोना वळवी, तुवें आमकां सोडयलें सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवस धरून मेल्यान त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जेजूक चिटकून रावूंक आमकां आपोवणें दिलां. जेजूचे पाटलावदार कशे आमी सगळे बापाक उलो मारुया आनी आमी ताका चिटकून रावूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळी पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय.
तुझ्या राजपूतकी पृथ्वी आनी महिमा तुझी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातली आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातली आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या थंयची पेतरूची म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मीक कुम्या खातीर मागणी. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवी संस्कारान तूं बोबोवी संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोद मानता. हांव सोद मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्याक घेवन म्हज्या जल्म्याक घेवन आशेता. आश्रयता. हे घडयेक हे घडये तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारान घेवन शकना म्हणटच सगळ्या म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेगळटा आनी आखत आनी आखीच तुका एकवटा. तुका एकवटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदीच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
आपल्या खाशा पुताक लेगून देवान वाटावंक ना, पूण आमा सोमेस्तां पासत ताका सोडून दिलो. प्रार्थुया. कोनवळ्या बापा, आमच्या आत्मीक उदारपसणाक तूं आमकां जेजूचें मांस आनी रगत दिताय. हें सोडवणेचें देणें घेवन आमी आतां दादोशी जाल्या. ताचे वरवीं स्वर्गार तुज्या सासनीक जिवितान आमकां वांटो दी म्हूण मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सूर पदवेदार दिव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Kitlo mo tu cortai moso. Kitlo mo tu cortai moso. Oso ave Gesù Christ kelo. Gesù kave ekdavi sarkelo. Tena dale जसं आमकां हांगा सबस्टेशन येता 400 kVचे ट्रान्समिशन लायन येता. ओके, ते जो सबस्टेशन जाला दॅट इज द सेंटर ऑफ फॉरेस्ट एरियान आसा आनी तेचे अरावंड एके सायडीन डेन्सली फॉरेस्ट आसा आनी विलेज आसा. तेचो जो इलेक्ट्रोमॅग्नेटीक फील्ड आसा दॅट कॉज द कॅन्सर, देन इनफर्टिलिटी इन ह्युमन फिमेल्स. सो होचो जो इम्पॅक्ट आसता इट्स व्हेरी डेंजरस ऑन हेल्थ. सो आमी त्या मिनिट्स ऑफ मिटिंगेन फायनली बरोवन घेतले की ऑन अवर सेफ्टी रिजन अँड बेसीस ऑफ सेफ्टी आमकां हो प्रोजेक्ट हांगा नाका. जो पर्यंत तुमी आमकां प्रॉपरली हेचें एक्सप्लेनेशन दिना तो पर्यंत नाका आनी वी ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन अवर सेफ्टी. मागीर ती 7 सप्टेंबराक मिटींग जाली. सो आफ्टर दॅट त्यांनी रोकडीच 11 सप्टेंबराक मंथली मिटींग घेतली आणि त्या मिटिंगेन मागीर त्यांनी सांगले की 8 ऑक्टोबराक ग्रामसभा घेतली म्हणून सगळ्यांनी. पूण ती ग्रामसभाच जावना, ग्रामसभा कॅन्सल जाली आणि मागीर 5 ऑक्टोबराक जे तामनार कंपनीन कन्स्ट्रक्शन आणि हेच्या लायसन्साक NOC मागलेली ती पंचायतीन ताका ती 5 ऑक्टोबराक दिली विदाउट ग्रामसभा. वी वर लायक शॉक्ड. ग्रामसभाच जावना आणि तिने कशी काय दिली ती. आणि मागीर आमी त्या प्रोसेसान हांवें RTI सुद्दां फायल केल्ले पंचायतीन की बाबा जे बी लिगल डॉक्युमेंट्स आसा गिव अस दी कॉपी ऑफ दॅट लिगल डॉक्युमेंट्स. वॉट डॉक्युमेंट्स इज तामनार प्रोवायडेड इन पंचायत, आमकां तेजी कॉपी दिया. रिन्युएबल एनर्जी इज अ सोर्स ऑफ वे ऑफ लायफ इन फ्युचर. एनर्जी मीट करपाची आमकां आतां सगळ्या दुनिया रिन्युएबल रिसोर्सीचेर वयता. जशें आतां आमकां इलेक्ट्रिसिटीची गरज आसा, इलेक्ट्रिसिटीची गरज वाडटली इन फ्युचर. हांव म्हणना ना वाडपाची, पूण तेच्या खातीर आमी अल्टरनेटीव सोलार एनर्जीचे कित्याक पळयना, विंड एनर्जी कित्याक यूज करूं शकना. कारण आमकां गोंयाक देवान बरीशी कोस्ट लायन दिलेली आसा, थंय विंड फ्लो व्हेरी हाय आसता. सो व्हाय वी आर नॉट थिंकींग इन दॅट वे. थंय इन्वेस्टमेंट करून विंड एनर्जीसून आमी इलेक्ट्रिसिटी आउटपूट करून आमची जितकी गरज आसा ती आमी कित्याक भागोवं शकना. अँड सोलार एनर्जी यूज करून कित्याक भागोवं शकना. आणि दीस एरिया इज अ रॉकी एरिया फर्स्ट ऑफ ऑल. आणि जेन्ना हांगा तेंच्यांनी रॉकी एरिया ड्रील करून हांगा झाडां लायला, आय डोंट नो कितके पर्यंत ती जगतली. आतां तुमी पळोवपाक शकता 1 म्हयनो फाटीं लायिल्ली थोडी झाडां ऑलरेडी मेली.
रॉकी एरिया आसा त्याच्या खातीर ऑलरेडी थोडी झाडां मेल्ली आसा. नाव दे आर प्लेसिंग ड्रीप सिस्टम टू सर्वायव दॅट प्लांट्स. बट म्हाका तरी दिसना रॉकी एरियान ही झाडां सर्वायव जावन कित पर्यंत वयरतली. आनी तेंच्यांनी डिस्टन्स जो मेंटेन केला दॅट इज लेस डिस्टन्स बिटवीन द टू प्लांट्स. ओके, सो जेन्ना ती ग्रो जातली सायमल्टेनियसली बोथ द ट्रीज ग्रो जातली तेन्ना विथीन देमसेल्फ म्हणटा ती एकामेकाक मारतली बिकॉज तांकां तेंची ग्रोथ बरी जाल्ली जाय. सो एकामेकाक ती तेकोनूच ग्रोथ जातली आनी तेंचे भितरूच ती मारतली एकामेकाक. आय वूड रिक्वेस्ट गव्हर्मेंट की crush this project because see now they are saying they will give employment. We don't know how many employment they are talking about, what kind of employment. आमी आमचे जो MLA आसा तो लोकांचो कसो लोकांनी ताका निवडून दिल्लो आसा. मागीर आमी विचारले सर त्या जॉबांची कॅटेगरी तरी सांगा आमकां, रँक तरी सांगा. देन ही डिडंट हॅड एनी आन्सर फॉर दॅट. आमचे जे पंचायतीचो डेप्युटी सरपंच आसा ही इज सेयिंग दॅट ओन्ली 12 पोस्ट आसा ऑन दॅट ट्रान्समिशन लायन. आणि आमकां शेम, वी आर शेम दॅट his son is minor below 18 year age and he already given his name for that particular post which are he is talking about 12 post. सो आणि आता सध्या ती आता माझ्या हातीन आसा ती कॉपी. यू कॅन सी दी बंच ऑफ दीस कॉपी RT अंडर RT आय गॉट दॅट. सो तेन्ना जे लायसन्स हांवें पळयले आणि ते लायसन्स जेन्ना हांवें पळयले आणि वाचले तेन्ना अगेन आय गॉट शॉक्ड. त्या लायसन्साचेर जे रुल्सचे पॉयंट्स आसा त्या रुल्सच्या पॉयंट्सान सगळे पॉयंट्स मेळटले ते रेजिडेन्शियल युनिट्सचे मेळटले. जशें तुमच्या बिल्डिंगची वॉल इतकी आसपाक जाय, तुमच्या फेन्सिंगची वॉल इतकी आसपाक जाय, तुमची बिल्डिंगची रेजिडेन्शियल अपार्टमेंटची गेट अशी ओपन जावपाक जाय, म्हणजे भायर पब्लिकाक कांय प्रॉब्लेम जावपाचो ना, तुमचें पार्किंग अशें आसपाक जाय, तुमी वेल हांगा बांदा. देन बॅडमिंटन कोर्ट असो आसतलो. एवरीथींग रिलेटेड टू रेजिडेन्शियल युनिट अँड नथींग इज रिटन अबाउट दी पावर सबस्टेशन. आय वॉज एक्सपेक्टिंग लायक पावर स्टेशन ओके, तेचे जे हार्मफूल इफेक्ट आसतले ते आमी कशे एट्युन्युएट करतले, कशे स्टॉप करतले. तो जे बी डिजास्टर जातले, स्पार्क जातले ते भायर पावपाक जायना म्हणून कितकी वॉल तुमकां कन्स्ट्रक्ट करपाक जाय. त्या वॉलीक मटेरियल कसले तुमी यूज करतले जेणे करून ते जे बी मॅग्नेटीक फील्ड आसतले एटलिस्ट ते एब्झॉर्ब तरी करतले आणि भायर त्याचो इम्पॅक्ट पावचो ना. जे ऑयल आसतले ट्रान्सफॉर्मराक यूज केल्ली ऑयल आसतली ती कशी तुमी ड्रेन करतले. आय वॉज एक्सपेक्टिंग दोज पॉयंट टू कम इन दॅट कन्स्ट्रक्शन लायसन्स लेटर बट नथींग इज देर अँड तो एक व्हडलो शॉक आसलो. सो म्हाजी इतकी अपील आसा जे बीन आमची ऑथॉरिटीज आसा आनी जो बी हो विडियोज पळयतलो की डोंट ट्राय टू फूल अस दी लोकल विलेज पीपल.